सर भुरग्यांक आयच्या ह्या दोतोरनीच्या क्लासीक बरो स्वागत मागता. भुरग्यानो, आज आमी आमचो 8वो लेसन आमी शिकतल्या. फाटल्या दिसांनी तुमी तुमचे होमवर्क बरें करून तुमी केलां आनी मुखले होमवर्क आनी क्लासी तुमी बरें करून आयकून बरें समजून ह्या लेसनाचेर तुमी कान घेयात म्हणून हांव तुमकां विनंती करतां. तर आयची ही क्लास आमी एका ल्हानशा मागण्या मुखांतर प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 वळ 7. निजायकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी तुजी भुरगीं आयच्या दिसा आमी ह्या क्लासींत तुजे विशयांत आमी चडीत जाणवाय जोडूंक हांगासर आसां. आमकां तुज्या पवित्रात्म्याच्या बळान बर आनी आमची तूं मोत उजवाडाय. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सांगात आमी सोम्यान शिकयल्या मागणे म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ भुरग्यानो, आमचो 8वो लेसन आसा जेजू पिलाता हुजीर. ह्या लेसनाचो संदेश आसा स्वांत फायद्या पासोत राजकीय खेळ केलचो न्हय आनी जेजूचो उलो आमकां आसा सत उलोवंक आनी सताक रुजवात दिवच्याक. भुरग्यानो, तुमी जाणात आयच्या ह्या संवसारांत हर एका संगतींनी आमकां पॉलिटिकल गेम वा पॉलिटिक्स कितें म्हणटा तें आमकां दिसून येता. जावंक पुरो उरिल्ल्या क्षेत्रांत आमकां भ्रश्टाचार असलें एक विकाळ वारें आयच्या ह्या समाजींत घुंवून आसा. खंयचोय एक व्हड हुद्दो वा एक काम मेळ्ळा तर त्या व्यक्ती तें आसचें बरेंपण बरे गूण आज कोणूच मनीस पळयना. बागार तो कितलो डोनेशन दिता, तो कितलो पयशे दिता, ताचे लागीं कितलो सपोर्ट आसा, पावर आसा, पॉलिटिकल पावर आसा तें पळोवन ताचेर हुंदोन आसा. पयशे राजकीय तावन आयच्या संवसारांत सत आज लिपोवन गेलां, सताक आज दांपोवन दवरलां आनी संवसारांत आनीत सडल्या. अपराध्यांक जेले घालचे आनी निरापराध्यांक शिक्षेचो मुकोट आज मेळूनच आसा. जेजूच्या जिवितांत अशेंच घडलें. जेजून कांयच चूक करूंक ना. देवाचें राज धैर्यान परगट करतलो आनी देवाची वळख दिवंक लोकांक सारके वाटेन हाडूंक जेजू प्रयत्न करतलो. आनी हे वरवीं जुदेवांक भोव चड कश्ट जाले. तांकां मेळचो मान उणो जालो आनी लोक हारी जेजू लागीं आयलो. जेजून शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक सर्वा मुखार तांच्यो चुकी दाखोवन दिवन तांकांय सर्गींच्या राजाच्या वाटेक हाडूंक प्रयत्न करतलो. पूण हे जुदेवांक भोव चड कश्टांचें जालें. तांच्या जिवितांत सत मानून घेवंक तांकां खुशी नासली. देखून ते जेजूचेर फोटू फिर्याद घालून रोमाच्या आदिपाती लागीं ताका हाडटात आनी खुर्साचें मरण दिवंक विनंती करतात. तर हो सगळो लेसन आमी आनीक स्पश्ट रितीन आमी समजूंच्याक आतां आमी देवाचें उतार वाचया. जोआंचो वांजेल अध्याय 18 वळ 20 आनी 8 आनी अध्याय 19 19 आनी वळ 16. उपरांत जेजूक ते कायफासाच्या घरांत हावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तोवळ फांतें जाल्लें. भश्ट जावन पास्कांचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळेरान ते भितर सरले नात. देखून पिलातस भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुज्या आदीन करते ना. पिलात तांकां म्हणालो, तर
ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तोवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारूं लागलो. जेजून जाप दिली, तुजे सक्तीन तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयंत तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या आदीन केला, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार झुजते आसले, पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मालों, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? देवाचें उतर हें, वांकणी तुका क्रिस्ता. भुरग्यांनो, देवाचें उतर तुमी आयकलें. जेजूक पिलाता हुजीर व्हरतात आनी पिलाताचें काम आसलें जेजूचेर जुदेवांनी मांडलेलें तें फर्मान रुजवात करून ताका शिक्षा दिवचें. जेजूचेर घाल्लें फर्मान कसलें? तो जुदेवांचो राय म्हूण सगळ्या संवसाराक सांगता म्हणून. आनी जुदेवांनी म्हणलें आसा, आमकां राय एकलोच, दुसरो राय आमकां नाका. आनी पिलात तांणी हाडिल्लो तो फिर्याद हाडून जेजू लागीं विचारता, तूं जुदेवांचो राय गी? देखून जेजू म्हणटा, आपूण ह्या संवसाराचो राय न्हय, बागार सर्गींचो राय म्हणटा. ही जावाब आयकून पिलाताक जेजू एक निरापराधी म्हूण समजता आनी ताका सुटका दिवंक चिंता. पूण जुदेव बोब घालून एका अपराध्याक, बाराबासाक, एका सोराक सोड म्हणटात आनी जेजूक सोर करून ताचेर मरणाचें फर्मान दिवंक बोब घालतात. पिलात एक नितीकर्त जावन जुदेवांचें मन ताका दुखोवंक नाका आसलें. मर्यादेक लागून लजेक आपूण पडटा म्हूण तो भियान तो जेजूक मरणाचें फर्मान दिता. भुरग्यांनो, आमी सदांच सताक रुजवात दिवंक जाय. जेजू मेलो एक निरापराधी जावन सता खातीर. देखून आमी हेरांची सूख दाखोवन दितना सता प्रमाणे उलोवंक, सत उखोल धरून चलच्याक आमी प्रयत्न करया. कशें जेजू सता पासत झुजलो, नीत दिवच्याक ह्या संवसाराक आयलो, तेच प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत निती पासत वावरया. सूख करनातल्याक ताचेर आमी सुखी घालून ताका अपराधी करून ताका शिक्षा दिवचें न्हय. बागार आमी सूख करिनातल्याक ताका आमी सुटका दिवया आनी सूख केल्ल्याक आमी सदांच थिदवून बऱ्या वाटे हाडचें आमी प्रयत्न करया. तर भुरग्यांनो, हो लेसन तुमकां समजला. आनी चड समजत तर तुमी तो लेसन बरोवन तुमी एक फावटी वाचचो. आयच्या दिसा तुमकां एक्टिविटी अश्यो आसात. पयल्यान तुमच्या पाठबुकान दिल्ल्या 6 सवालांक सेक्शन ए, सेक्शन बी तुमी बरेंकन बरोवचें. दुसऱ्यान पिलाताच्या जिणे विशांत 2 वाक्यांनी तुमी बरोवचें. आनी तिसऱ्यान तूं चूक करिनातल्या वेळार पूण हेरांनी तुजेर अपराध मांडटना तुका कशें भोगता त्या विशयंत तुवें विवरण दिवचें. तर भुरग्यांनो, आयची क्लास आमी संपोवया. आतां निमाणें एक ल्हानशें मागणें म्हणया. तुमचे हात जोडा. मोगाळ्या जेजू, आज आमी तुज्या जिविता विशयंत नियाळ्ळें आनी प्रत्येक जावन तुज्या त्या निमाण्या घडये पिलाता हुजीर तें जावचें तें संभाशण आमी आज नियाळ्ळें. जेजू, तूं खंडीत जावन सताक रुजवात दिवंक आयलोय. आमी सदांच तुजे बरी जावन जियोंक, सताक सदांच रुजवात दिवंक, सत उलोवंक
आनी स्वता प्रमाणे जियोंक आमकां तूं शिकय. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.